बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावनो भयणीनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस दिला आनी ह्या नव्या दिसा परत एक फावटी आमी संगता मेळ्ळ्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 30:4 8व्या वळींत, साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक, ताका शरण येतात ती सुभागी. येदे वर्ते भाग आमचे सोम्याच्या शरण येवचे, ताका अर्गा होगलाप दिवन आमचे जिवी ताका समर्पण दिवचे. सोम्या आमच्या मदें हजर जाता आसतना ताका आमी शरण येवया. गावन गीत, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी इश्ट, तूं म्हजो देव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको यल 11 पान संको 161. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळी इश्ट, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा सोमिया, हांगा हांव आसा. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. I worship you, Lord, with all my heart, with all my mind, with all my strength. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God. I will worship you with all my heart. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am.
जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हालेलुया 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 हरखा तुका सम्या उगलाब तुका सम्या स्तुति तुका सम्या महिमा तुका सम्या हालेलुया 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 जो कोण सम्याक शरण येता तो एक सत वळखून घेता आनी ते सत कीर्तनाच्या ग्रंथांत अवस्वर 145 13व्या वळींतावन आमी वाचता सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ आनी ह्या पासून आमी सम्याच्या शरण येता पडतेल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता बगोवन गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता ह्या खातीर किर्तनकार सांगता सुमेस्तांचे दोळे बरवोशान तुजेर लायलेले आसात सुमेस्तांचे दोळे बरवोशान तुजेर लायलेले आसात सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंकू खावंकू दिवन पोसताय तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा भागयताय आमचो देव आपलो हात उक्तो करता आनी आमची आशा भागयता म्हणटा कीर्तनकार आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर निथिवंत आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा आपणा भियोन चलतेल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता कितल्या पुरबायची उतरां कीर्तनकार हांगासर आमकां सांगता सर्वेस्पराक कोण शरण येता तो केदेंच निराशी जायना म्हणून तो सत परगडता आज आमी सम्याच्या शरण आसा तो आमचो भरवोसो थीर करता तो आमची आशा भागयता कित्याक तो नितिवंत दयाळ खाकुलदार मोवाळ जावन आसा तेच आमच्या सम्यान आमच्या जिविताचेर आम्हा हर एकल्याच्या चिन्हेचेर ताचो अधिकार ताची पदवी चलयसय आमी सुमेस्त आनी सम्याच्या त्या बळवंत हाताखाल रावासय सम्या थंय नवो भरवोसो जोडून आमच्या जिणेच्या मेठां काडीसय ही जावन आसा आमच्या काळजाची आशा आनी अत्रेक जावन आसा ह्या वेळार तर आमकां सगळे सम्याक समर्पण दिवन ह्या वेळी सम्याक आमी उलो मारया आनी सांगया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन तूं राव उक्तें दुखा म्हजें काळजा धार
जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय तूं म्हजेर तुझे दरबार. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको P3 पान संको 190 आणि 4 पेज 194 P3. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुझे दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुझे दरबार. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक घातले वादळ उठुल्ले. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक घातले वादळ उठुल्ले. उन्या भावार्थ्यांक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उन्या भावार्थ्यांक तुवें वासयले जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुझे दरबार. सम्या तुझे विना आमी वायटाचे जैत करूंक शकना. तुजो आदार नासतना आमी कितेंच करूंक शकना. सम्या ह्या खातीर आज आमकां सगळें तुका समर्पीत हांव तुज्या आश्रय खाला जरा खाल राबोवन सदांच तुका महिमा दिवंक सगळें आमी आशेता. जैत देवसारा तुका स्नार्थना जेजू तुवें जिखून दाखयले. जैत देवसारा तुका स्नार्थना जेजू तुवें जिखून दाखयले. म्हजेर पातकाची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकाची मोडां मांडटना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुझे दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजादा. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सलय म्हजे तुझे दरबार. सलय म्हजे तुझे दरबार. सलय म्हजे तुझे दरबार. सम्यान आमचेर आपले दरबार चलोवंक सम्याक आमी उलो मारता आसतना थोडे बसवण्यो आमकां पवित्र पुस्तकांतावन लाभच्या आज आमी नियाळ करया. निर्गमन ग्रंथांत अवस्वर 14 13 आनी 14 वळींत एक व्हरती बसवणी आज आमकां मेळटा. भियेनाकात थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतेल्यात.
सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मोइजेन इस्रायल परजेक सांगलेले उतर तांबड्या दर्याची उतरण तांणी करूंक आसच्या त्या वेळार इजिप्तांतावन भायर सरले इस्रायल परजा तांबड्या दर्या सरशी पावता आसतना तो तांबडो दर्यो उतरूंक आसलो, पूण उदक आसल्या निमती तांकां उतरोवचे कशें म्हूण एक व्हडले सवाल तांच्या मुखार. मात्र न्ही फाटल्यान थंयसर फरावराचे सैन येवन आसा. आतां कितें करचें म्हूण तांकां कळीत जालें ना. त्या वेळार मोइजेक सगळी परजा दुर्सात हा. कित्याक तुवें आमकां हांगासर आपूण हाडलें, आमी इजिप्तांत बरान आसतले हांव. आनी त्या वेळार त्या परजेक धैर्य दिवन मोइजेन सांगलेली ती उतरां, थीर रावा, भिये नाकात. आज सर्वेस्पर देव कितें करतलो म्हणून तुमी देखतल्यात. तुमचे खातीर तो झुजतलो आनी ह्या खातीर तुमी शांत रावा जाय. आमच्या जिनियर मोगाच्या भाव भयणींनो, सभार पोटी आमकां मुखार वचचें कशें म्हूण कळना, दिसना. सगळे रस्ते बंद जाल्ल्या बरें दिसतात. त्या वेळार इस्रायल परज्या बरी आमी थोडे फावटी उसांबोळ जाता. पूण सर्वेस्पर देव आमकां सांगता, शांत राव, हांव तुजे खातीर झुजतलो, कित्याक हांव तुजे सांगात आसा. जैत दिवचो देव हांव जावन आसा म्हणटा सर्वेस्पर देव. आनीक बसोवनी मोगाच्यान आमी वाचचे जाल्यार द्वितीय ह्या बुकांत अवस्वर 30:1 वळींत ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6, धैर्य घेया आनी थीर रावा. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे आसा. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. हे उतर मोगाच्या भाव भयणींनो मोइजेन सांगिल्लें जावन आसा. जोशुआक ताणें आपणा उपरांत इस्रायल लोकांक मुखार सोलून वळोवंक मुखेली जावन नियुक्ती करता आसतना मोइजेक देव उगडापे करता की तो बसयल्ल्या गांवाक वचोन पावचो ना म्हणून. पूण जोशुआ तें काम मुंदर व्हरतलो. आपल्या जिविताची आखरेच्या घडयेक पावला म्हणून मोइजे कळीत जाता आसतना मोइजे विस्ता जोशुआक इस्रायल परजेचो मुखेली जावन ताका नियुक्त करता आसतना तो सांगता ही उतरां, धैर्य घेया, थीर रावा, भिये नाकात, थरथर नाकात, तुमचो देव तुमचे सवे आसा. मोइजेचो अनुभव गुथोस जावन आसलो. मोगाच्यानो इजिप्तांतावन ताणें सगळे इस्रायल परजेक ताच्या मुखेलपणाकार सोलून हाडिल्लें आनी तशें करता आसतना देवाचो व्हरतो हात ताच्या जिवितांत ताणें अनुभव केल्लो. तेंच तो सांगता, तोच देव येदोळ पर्यांत आमचे सांगात आसलो, तोच तुमकां सोलून व्हरतलो. तुमी भिवचे नाका, थरथरचे नाका म्हणटा. आमच्या जिने परिसरांत सुबारपुटी आमी विवेक संगती खातीर भियेताव, कंगाल जाताव. खंत बेजाराय आमकां दोसता जावंक पुरो ते फुडारा विशयांत या हेर खंयचे संगती विशयांत. आनी त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणींनो हे उतर आमी परत परत उडास करी जाय. सर्वेस्पर देव म्हणटा, भिये नाका, थरथर नाका, तुजे सांगाता हांव आसा. कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 120:5 दुसऱ्या वळींत, जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक
वेडो घालता आतां आनी सदांच खाले. जशें पर्वत जेरुसलेमाक वेडो घालतात तशें सर्वेस्पर आपल्या परजेक वेडो घालता आतां आनी सदांच खाले. म्हळ्यार हर एक घडये सर्वेस्पर तुका वेडो घालून आसा, तुजे संगीत तो आसा, तुका तो राखता सांबाळटा म्हणून किर्तनगर म्हजे न्हू हे उतरां मुखार कळीत करता. मात्र न्ही आनीक उपरांत वचलें जाल्यार दाविदाच्या किर्तनांत 130:9 थंयसर तो म्हणटा 5व्या वळींत, फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. फाटल्यान आनी फुडल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें म्हजेर दवरलाय. म्हजे बाबूर निगडीपर आमचे दोळे आमी धांपया. जावं पुरो सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी भियेल्याव, खंगास जाल्याव, निराश जाल्याव, विशेषराच्या खंत बेजारायन बुडल्याव, पुन्हा सर्वस्व देव आमकां धैर्य दिवंक सांगून आसा, भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसा. कित्याक तुका रचलेलो देव हांव जावन आसा. हांवच तुका म्हज्या उजव्या हातान उखलून दवरचो देव जावन आसा. केदींच तुका हांव साडिना, केदींच तुका हांव सोडिना म्हणटा आमकां रचलेलो आमचो देव. त्या देवा संगी रावून आमच्या दिसपरत्या जिविताची मेटां काडूंक आज आमी कृपा जोडून घेवया. सोम्याचो ताळो तो आमी आयकुया. ना निನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವ, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಹೆದರದಿರು म्हणून आज सोमी आमकां सांगता. किसंको L 20:8, पानसंको 170, पेज 170, L 28. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ, ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವಾ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ
ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. आमचो देव सदांच आमचे संगी आसा. आमचो हात धरून तो आमकां चलोवन व्हरता. आमच्या हर एक काळजाच्या त्रेग तो सफळ करता. त्या देवा थंय आमचो भावार्थ तेर करून आयच्या दिसाची सर आमची मागणी ते सवानी गरजो कितें आसात ते आमी आवडी पटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्मा दिवसाचें रान करच्या आमच्या भाव भयणी सुदास करून तांचे बसत आज आमी अर्घां दिवन तांचे बसत प्रत्येक तरान आमी आज मागया. आज जल्मा दिवसाचें रान करतात लुमेन कॉर्ड्रेस कल्याणपूर टावन, टोनी रेगो बजपे टावन, स्टेफन डिसोजा वालेन्शिया टावन. हाका आमी जल्मा दिसाचे शुभाशय आज पठयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. साबारण हांगासर आमकां तांकां लाभिल्ल्या बरेपणा बसत अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. प्रत्येक जण आज अर्घां दिता. एडवर्ड डिसोजा बंटवाळ टावन. साबार जाणांक बरीं कामां मेळ्ळ्या पासत अर्घां दितात. जिनी संगाती लाभिल्ल्या पासत अर्घां दितात. कुटुंबान देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत अर्घां दितात. बरे भलायके पासत अर्घां दितात. तांचे संगी आमी सोम्याक ताणें आमकां केल्या सर बरेपणा पासत अर्घां दिवया. तशेंच आमची ते सवा कितें आसा आयच्या दिसाची सोम्या मुखार आमी दवरया. आज हांगासर आमकां प्रत्येक तरान मागूंक सांगलेलें आसा. एलियास तावरो बजपे, तशेंच बऱ्या भलायकी पासत लुईस सल्डाना मुंबय टावन. आमच्या मदें सबाज जण विशेश तराच्या कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडेशिरेंत आसात, निराश जावन खंगाल जालेले आसात, बांदपासून आसात. तांचो उडास करया, तांचे बसत मागया. ह्या हप्त्यान हांगासर इंग्लीश रेतीरी जावन आसा दैवीक लोतीर मंदिरांत. ह्या रेतीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी बसत आमी मागया. तांचे तसो बसत मागया. सांगता आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्या मुखार आमी दवरया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करता. देवादीन ग्रेशियन जोसेफ नोरोन्ना, देवादीन बेनेडिक्टानी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, पुलगत्रींतल्या सरत्मा उडास करून तांचे बसत मागणे आज दिसारता. मेघना मोगान नाडतावन मागता आमी देवादीन ग्रेशियन गोम्स उर्बा टावन, देवादीन फिलिप डायस मुलुंडू, देवादीन बाप क्रूज सावंतवाडी, बाप पीटर फेर्नांडीस सावंतवाडी, बाप डॉर्नेटो सावंतवाडी, बाप गॅब्रियल डी सिल्वा सावंतवाडी. तशेंच सर्व अंतरलेल्या जाका बसत आज मागणे जाता. सांगता म्हणल्यार आमी मागता प्रत्येक जण मागणे जाता. जुली जोसेफ डी सिल्वा सावंतवाडी टावन. सधर्मिका बसत आज मागता. जुली डी सिल्वा सावंतवाडी टावन. पुलगत्रींतल्या आत्मा बसोती आज मागणे सारला. जुली जोसेफ सावंतवाडी टावन. मागता आमी देवादीन वालेरियन डिसोजा आमेंबळ. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरल्या उडास करता. जॉन आनी डिसोजा. मागता आमी देवादीन केविन मिनेझिस आनी इजाबेला मिनेझिस. कुटुंबांतल्या सर अंतरल्या उडास करता. मर्सिन डिसोजा ब्रह्मावर. मागता आमी देवादीन एस.एन. पिंटो 9 वर्सां जल्माच्या उडासाक बेलतंगडी टावन. देवादीन पियुस पिंटो वालेन्शिया, देवादीन जेरोम आनी जुलियाना फेराव काटीपडला. पुलगत्रींतल्या उडास करता. श्वेता मुंबई. तशेंच कुटुंबांतल्या सर्व उडास करता. रोजी फेर्नांडीस बेलतंगडी. मागता आमी देवादीन बोनावेंचर आनी आलिस डिसोजा मुल्की, देवादीन अनस्ताशिया डिसोजा मुंबय, देवादीन तेरेजा मोंतेरो तालेपाडी. तशेंच कुटुंबांतल्या सर्व उडास करता. डिकोस्ता कुटुंबांतल्या सो मोनिका डिकोस्ता आलंगार.
हेजे सगळे आमच्याय कुटुंबांतल्या सर्वांचो आमी उडास करया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करया. सौम्य तुझ्या या मंदिरात जमलो भेटूंच्याक बंदीदान. स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान. भक्ती उर्बेन मनान. दयाळ बापय तूं आमचो दी मोग काकुळतीचो. वेचीक शेळ्यांक राखचो जातू राखणो आमचो. सौम्य तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटूंच्याक बलिदान. स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान. भक्तीन उर्बेन मनान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जन्माच्या पुस्तकांतले आयचे पयले वासाप एक वर्ते सत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. थंयसर आमी आयकता खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांत जानवाई रिगाना. पातकाक लाभदाल्ल्या कुडींत ती वस्ती करिना. कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कपटपणांतावन पळता. मूर्ख चिंतनांतावन पयस रावता आनी अन्याय घडतना फाटी सरता. खंयसर नितळय आसा थंयसर जानवाय आसा. पवित्र आत्म्याचें बिडार थंयसर आसा म्हणून जानवायाच्या ग्रंथांत आमकां स्वस्थ कळीत जाता. सर्गींची जानवाय जोडून आमी हर एकल्यान ह्या संवसारांत चिये जाय. तोळ मात्र सर्गींच्या त्या सासणीक जिविताक आमी फुडें सरता. तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमी मागया एक नितळ निर्मळ खाळसाण सोम्या समोर सदांच रावोंक. दावीद रायन किर्तन 51 ह्या किर्तनांत तेच मागले. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दिये देवा आनी एक थीर आत्मो तूं म्हजे भितर घाले. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन पयस करी नाका म्हूण ताणें मागले. तेच आमी आज मागया. नितळ खालसाण खऱ्या मनान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक, तशेंच सर्गींची जानवाय आपणून आमच्या जिविताची मेटा काडूंक आज सोम्याचो आदार आमी मागया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच अंकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर परवेधार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमियाका कृतकर, सुमियाका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, क्रिस्ताका कृतकर, सुमियाका कृतकर, सुमियाका कृतकर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तूं बैपासान फावो करताय ते आत्मीक वखत अदीक आमकां लाभच्याक खतखतेत अत्रेगांनी ह्या पवित्र तिसो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान सड आनी सड भर आनी उर्भेवोन कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जन्मायेच्या पुस्तकाचो आरंभ. पृथ्वेच्या अधिपतीनो नितीचो मोग करा, प्रामाणिकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा. साद्या काळान ताका सोदा, कित्याक ताची परीक्षा करिनाकात, तांकां तो मेळटा. ताचेर आपलो विश्वास सांडिनाकात, तांकां तो आपली वळख दिता. खोटी चिंतना मनशाक देवतावन वेगळो करूंक लायतात आनी परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाचेर लजेक घालता. खोट्यो येवजण्यो करतल्या आत्म्यांक जणवाय रिगाणा. पातकाक लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना. कित्याक शिक्षण दिता तो पवित्र आत्मो कपटपणांतावन पळटा. मूर्ख चिंतनांतावन पयस रावता आनी अन्याय घडतना फाटीं सरता. जणवाय मनशाचो मोग करता तो आत्मो, तरी देव निंदा करतल्या मनशाक ताच्या उतरांक लागून क्यास्त लायनासतना रावची ना. कित्याक देव ताच्या गुपीत चिंतनाचो साक्षी. ताच्या काळजाची तो तपासणी करता आनी ताचे उतर तो आयकता. कित्याक सर्वेस्पराच्या आत्म्यान सगळी पृथ्वी भरल्या आनी जो सगळे सांबाळता तो उसारलेले हरयेक उतर जना. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सासनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सासनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केदाळा बसतां, केदाळा उठतां तें तूं जनाय. म्हजे मतींतली चिंतना पयसतावन तूं परकिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं तें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. श्लोक. सासनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतार पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें मुळांतावन जनाय. फाटल्यान मुखल्यान म्हणून म्हाका तूं वेडो घालना साय. तुजो हात म्हजे वयलो काडिनाय. असले जन्मायेक म्हजें गिन्यान पावना, ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापोवंक जायना. श्लोक. सासनीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. म्हज्या आत्म्या लागसो खंय म्हूण पयस व्हरून वचो,
म्हज्या मुखामळांतावन खंय तावन पळून वदावो सरकार सोडून वचों जाल्यार थंय तूं आसाय पाताळाक वचोंक जाल्यार थंय तूं आसाय. श्लोक. सस्नीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. आरुणाचे पाकाटे लावन उदेती कुशीन उबोण वचून सागराचे पेले तडीक बिडार करूं जाल्यार थंय पर्यंत तुजो हात म्हाका चलयता तुजो उजवो हात म्हाका घट धरता. श्लोक. सस्नीक जिविताचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. मळबाच्या नेकित्रां बरी संवसारांत तुमी परजळतल्यात जिवीत दिता तें उतर तुमी उबार धरतल्यात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या इसवे असो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजून आपल्या शिसांक सांगले मनशाक पातकांत पडचे संदर्भ सदांच आसात पूण ज्या मनशा वरवीं ते येतात ताका हाय कथा. ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारान जावचे प्रास तस जाल्यार मनशाच्या गोमट्याक एक दांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें. तुमी मात्र सत्रायेन रावा. तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार ताका बूद सांग. सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी. दिसाक 7 पावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 पावटी तुजे लागीं फाटी येवन आपणा बक्षी म्हणो जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या खाणा तितलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच उमटोवन काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक प्रायस्त मनीस उतर प्रायर पिडेस्त आशिल्लो आनी मरणाच्या तणीर म्हणल्या बरी पावल्लो. त्या संदर्भार ताच्या कुशीक बसून आशिल्लो ताच्या एक मोगाचो मनीस ह्या मनशाक पळयत आसतना ताका भोगलें की कितेंगी ह्या मनशाक दसून आसा म्हणून. ताका ताणें विचारलें कित्याक तूं मस्तू डिस्टर्ब दिसता, कितें तुका दसून आसा. तो सांगा लागलो म्हाका ह्या संदर्भार उडास येता म्हज्या ल्हानपणाचे दीस. हांव ल्हानपणार भुरगो जावन आसतना इल्लो चड पोखरी आशिल्लो. हांव खेळोंक वता आसतना 2 रस्ते मेळच्या एका जाग्यार लागीं एकलें ल्हानशें मैदान आसलें थंयसर वचून खेळूंक वेतालो. आनी थंय वता आसतना त्या 2 रस्ते क्रॉस जावचे कडेन सायन बोर्ड थंयसर आशिल्ले, खंयचो रस्तो खंय वचोंक म्हणलें तें दाखयल्लें आशिल्लें. पूण हांवें थंयसर गेल्ल्या वेळार तें सायन बोर्ड गुंडोवन दवरचें आशिल्लें. इशीन म्हूण तो खंय वचोंक म्हूण दाखयल्ले कडेन हांवें तें गुंडोवन अशें करचें आसलें. इशीन आसलो अशें म्हूण हांवें गुंडोवन दवरचें आसलें. तें म्हाका उडासा येवन आसा ह्या वेळार म्हणालो. तर कितें जालें तें उडास करून तुका कित्याक दोसता म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो म्हाका आतां कळीत जाता कितल्याशा लोकांक हांवें मिसगायड केलां. तांची दिशा जिविताची हांवें सुकयल्या. तांकां खंय वचचें आशिल्लें थंय पावच्या बदलाक ते वचून उलटा वचून पावल्या दिसता. ल्हानपणार
म्हज्या पक्रेपणांत हांवें तें करतना म्हाका समजवना, पूण आतां म्हाका समजता कितल्याशा जाणांक हांवें पाड देख दिल्या. म्हज्या जिवितांती हांवें बरी देख दिनासतना हेरांक हांव सुकोन पडलां, तें म्हाका आतां उडासा घेता आनी हेंच म्हाका दोस्ता म्हणलो तो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां सांगता हें उतर वांजेलांत, आमी हर एकल्यानी हेरांक बरी देख दिसय, वायट देख दितलाक. तो म्हणटा कोणी आसा जाल्यार तशेलाच्या गोमट्याक एक धांत्याचो फातर बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार ताका चड बरें आसलें. बरी देख हेरांक दिल्ली ती सगळ्यांक बऱ्या पडटा, वायट देख संवसारांत चड आनी चड वायट हाडूंक कारण जाता. आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मोगाचे न्हू आमकां एक दीस आमच्या देवा मुखार आमी रावतना लेख दिवंक आसा. कितें आमी केलां आनी कितें आमी करूंक ना ताचे लेख आमी हर एकल्यानी देवाक दिवंक आसा. आनी ह्या खातीर दिसपरते आमी आमकां अशें सारूंक पळोवंक जाय, आज हांवें कितें सकयल म्हज्या जिवितांत केलां त्या मुखांतर हांवें हेरांक एक बरी देख दिल्या गी. म्हज्या जिविताची ती करण्यो कितें आसले, म्हजी जबाबदारी कितें आसले त्या मुखांतर एक बरी देख हांव दिवंक शकलां गी. एक सवाल आमी न्हिदोंक वयता आसतना विचारलें जाल्यार मोगाचें न्हू, खंडीत जावन कितेंय सोडून आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत आमकां तिदवून हाडूंक साथ जाता. अकरेच्या मरणाच्या घडये पर्यंत आमी राकासय म्हणना. तर आज सोम्याचें उतर आमकां इल्लेशें स्ट्रॉंग दिसूंक की पुरो ताणें सांगचीं उतरां, पूण तीं उतरां ताणें सांगची ती आमच्या जिवितांत कितें परिवर्तनाची गरज आसा ती हाडून आमी मुखार सरच्या पसत. हें आमी वळखून घेवया आनी सोम्यान दिल्लो तो उलो स्विकार करून सर्गीच्या वाटेन दिसपरते सोमकोंक ताची कृपा आज आमी मागया. सर्वसमचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुंगे दयाळ बापा, घाल तूं तांचे तुजे बेसा. कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें, भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत. तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें, सर्वसामचे मोगाळ बापा, काणीक जावन तुका दिता, मानून तुंगे दयाळ बापा, घाल तूं ताचेर तुजें बेसा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवे दादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे म्हज्या हातांतलें बलिदान मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेठवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. ते आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी चियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नईच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड बगूंक आमी बरवशान रावतांव.
त्यापासून आता देवदूतां बराबर तुझ्या आजापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. पवित 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 दरबारा सो सर्वेश करतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेश पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय. बापा संवसाराच्या सुरवेर आमी तुजे बरी पवित्र जावच्याक आमच्या बऱ्याक पडटा ते तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं तर हांगासर कोटलेल्या तुज्या पुता धुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. त्याचे पदवेन जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नातलें तेन्ना बोवडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नातलो जावन आपणाक आमच्या आदीन केलो आनी कुर्सार मरोंक तो तयार जालो. आपले हात सर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारच्या आदी एक शाश्वत खरार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता सगळी रसना आपणा सवे बापाच्या बेंगेन परत हाडूंक आपूण कुर्सा रगत वारोंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाखा भरलेली काळस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Pavarta so good pergatuya. जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. जेजू आमचे पास्कांनी शरणात असली शांती देखून ताचो उडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमताव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावताव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशांक तुजी स्थगत नव्यान जोडून घेतल्या तिस्त बली आमी आतां तुका समर्पिताव. कनवळ्या बापा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळ्या सा नातलेले एकच कुडीन तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां तूं सांबाळ. काकुलदारा देवा आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अंकवार मुरये संगी बगेवन झुजे तुजो पती संगी बगेवन धर्म दुता संगाती बगेवन कशें तुज्या बगेवंता मदें सर्गा तुजे मुखार आसतल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. हो वेळ पावासर तुज्या राजाची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आधार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतल्या. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एक पोनांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, गंतबेजारांतली, पिडेशिरेंतली, कितें आमकां तुजे तावन एकामेका तावन पयस व्हरता त्या सर सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उद्धार का कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक रजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावं जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच स्थिर रावून तुज्या महिमे खातीर जियोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो, तुमच्याही सवे आसो. मग असो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत संवसार येवन खुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो. सर्गींची वाट आमकां उगडापी केल्लो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेत एकवटां रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना, पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सोम्या तुका सेवकात रेखता, येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका हांव आज दिता, जिवीत म्हजें समर्पिता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदीस आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याही सवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायनाने. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बगाना.